विधानसभेचे काम कशें चलता हे कळपा खातीर नव्या आमदारांक प्रशिक्षण कार्यशाळेचें आयोजन केलां। बुधवारच्यान ह्या प्रशिक्षणाक सुरवात जाल्या। हे कार्यशाळेत पयल्याच दिसा सांदांद्रीचो आमदार विरेश बोरकार, साळगांवचो आमदार केदार नायक, कार्लोस फरेरा, डिलायला लोबो आनी रुडॉल्फ फर्नांडिसान वांटो घेतिल्लो। बरी असली ट्रेनिंग, शॉर्ट सेशन आसलेले हाऊ टू गो अबाउट ऑनलायन क्वेश्चन्स कशे घालपाचे, एवरी MLA तेंच्यांनी यूज पासवर्ड आनी तेजे हे दिताले, सो एवरी MLA कॅन एक्सेस। इट इज ऑल टुगेदर न्यू, आमी नवे MLA जाल्ल्या कारणान जे आमकां खबर ना ऑनलायन कशें क्वेश्चन घालपाचें, तेन्ना शॉर्ट एक आमकां डिस्कशन करून डिटेलिंग दाखयल्लें कितें आहा तें। बरें न्हू, कित्याक आतां न्यू MLA आसता तांकां हें पयलें बरें जायता तें कशें क्वेश्चनां घालपाची आनी कशें आन्सर घेवपाचे, केन्ना घालपाची, कितली स्टार्ट क्वेश्चनां घालपाची, तें म्हणजे बरें हें लेसन बरें जाता दिता पयलीं। Training was about 20 minutes, which was a bit too brief, I found. It would have been better if it was little more explained in more detail. पूण आमकां कितें तरी बारीक समजला। And I told them to give us in writing. कंप्युटराचेर चड फास्ट जाता, हांगा क्लिक कर, हो पेज ओपन जाता, सो आय टोल्ड देम टू गिव अस एवरीथिंग इन रायटिंग सो दॅट वी कॅन डू प्रॉपर होमवर्क बिफोर कमिंग। बेजीक ट्रेनिंग आसली, कित्याक आमी न्यूली इलेक्टेड आसा आनी आतां एसेंब्ली सेशन आसा, मोस्ट प्रॉब्ली 11 तारखेच्यान चालू जातलें एसेंब्ली सेशन। सो ताका लागून आमकां कशें अपलोड करपाचें, क्वेश्चन्स कशें अपलोड करपाचे, कशें एलोकीज घेवपाचे, कशें डिमांड्स घालपाचे। सो ऑनलायन जे प्रोवायड करपाक जाय, जावं ऑनलायन आमकां कितें क्वेश्चन जावं आमचें कितें बिलां आसा ती ड्राफ्ट करून घालपाक जाय। सो तें आमकां आयज दाखयलें तेंच्यांनी, आनी डिफरंट वेबसायट्स आसा, जे वेबसायटीचेर कशें आमी अपलोड करूं शकता हेजी आमकां ट्रेनिंग दिली, आनी बेजीक ट्रेनिंग आसली। आनी एक ट्रेनिंग जातली न्हय, सो मोस्ट प्रॉब्ली फुडल्या आठवड्यान तेजे फुडल्या आठवड्यान जातली।